टॅक्सी इश्यू विल बी रिजॉल्व. टॅक्सीचे इश्यू आम्ही पर्सनल इंटरेस्ट घेतलेलो आहा आनी तितून हो रिजॉल्व 100% जातले. कित्याक जे गोवा मायल्साक परवानगी स्टार्टींग दिल्या तो तो आमचो लिडर ना आयज मनोहर पर्रीकर. सो ताका जी कोणें आयडिया दिल्ली तो कॉन्सेप्टाची तो कॉन्सेप्ट व्हडलोसो गोंयान वर्केबल जावंक ना. जोर तर तो गोवा मायल्स इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी then they should not call the customer in the hotel. एकदा आता कस्टमर तुझे टॅक्सीन बसलो ताजे उपरांत मागीर कॉल करून तो कस्टमर विचारता कितने बजे आने का कब आने का. सेम मनीस कसो येवंक शकता. सो देर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डावन्स इन दॅट आनी आमचे लोकल मनीस तितून त्रासान पडलेले. आनी थिंगासोर तूं म्हाका सांग एअरपोर्टाचेर इफ इट इज ॲप बेस्ड टॅक्सी तेंचो कावंटर कितें करता थिंगा. वॉट इज द कावंटर ऑफ गोवा मायल्स डुईंग ऑन द एअरपोर्ट. ॲप बेस्ड जाल्यार देर शूड नॉट बी अ कावंटर नो. दे आर सेलिंग अक्रॉस द कावंटर. सो द क्वेश्चन ओनली डज नॉट अरायज दॅट इट इज. सो तेणी खंय तरी सरकाराक फटयल्लो आहा हो हांव आरोप करिना हें दिसता. एअरपोर्टाचेर आसूंकूच शकना. यू कॅन हॅव युअर बोर्ड और होर्डिंग. काउंटर म्हणजे कितें. यू आर बायींग अ टिकेट देन वॉट इट इज ॲप बेस्ड म्हणजे कितें. ॲप म्हणजे कितें. यू आर कॉलिंग समबडी बाय एन ॲप. यू आर युजींग युअर ॲप एंड कॉलिंग दॅट टॅक्सी. यू आर बायींग अ टिकेट फ्रॉम द काउंटर इज टोटली ridiculous. No, but when you say the decision will be taken, are you saying that there will be scrapped? See, I am not saying about scrapping, but the right decision in the interest of Goan taxi owners and drivers will be taken. आणि जे कितें योग्यपणी करपाक जाय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ विल बी डन. आणि ते जावपाकूच जाय. कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना ताणें. तो म्हाजो लिडर. बट हे बाबतीन ते जो आयज गोनव घालून गेला न्हू तो आमकां त्रास जाल्ल्या गोंयकारांक त्रास जाल्ल्या. हो गोनवूच जाला न्हू. सगळेच जाण म्हणटा आयज हो बोर ना त्रासान न्हू. मेन कितें आहा इश्यू वॉज जो तर गोवा मायल्स येयल्ली आनी ही बरी आसली जाल्यार सगळे टॅक्सी ओनर आनी ड्रायव्हर ताका सपोर्ट करपाचे आनी जॉयन जावपाचे. आयज दाखोवया म्हाका कोण जॉयन जाला ते. जे गोवा मायल्साची टॅक्सी चलयता तेजो ड्रायव्हराचो बॅच आहा ना तो पयलीं पळया तुमी. यू शूड ब्रिंग मिडिया शूड ब्रिंग इट अप. आय एम नॉट सेयींग दॅट दीस इज गुड अँड दीस इज बॅड. यू हॅव टू सी वेदर दे गॉट अ बॅच. बॅच इज कंपल्सरी. सो समबडी फ्रॉम UP इज कमिंग अँड ड्रायव्हिंग अ टॅक्सी ओवर हियर विदाउट अ बॅच. 100% रेक्टिफाय करपाक जाय. आनी जे डिसिजन जातले विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स. सेकंड मिटींग जावपाची आसली ती जातली न्हू. आतां तुमी चालू आहा सगळे कंपायल करपाक चालू आहा वस्तू. देर आर आय एम स्टार्टिंगूच आय हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट. देर आर 2 डिपार्टमेंट्स लुकींग आफ्टर वन सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट अँड देर इज ट्युरिजम डिपार्टमेंट इनवॉल्ड इन दॅट. सो ट्युरिजमाक हितूनसून भायर काडपाची गरज आहा. आनी आयज पासून हे कॅबिनेटाक हेचेर उलोवप जाल्लें आहा. आनी बाबू आजगांवकर जो मंत्री आहा तो एग्री जाल्लो आहा की बाबा 2 डिपार्टमेंट्स कॅनॉट हँडल दीस सब्जेक्ट. ओन्ली वन डिपार्टमेंट हॅज टू हँडल. लेट मवीन गुदिनो हँडल दीस सब्जेक्ट. आनी कितें आहा पळय तें सारकें जावन